दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा, या वर्त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घा दिता. वय बापा, तू आमचो उठलो मोग करताय. आमच्या मोगापासून तुझ्या एकल्याच पुताक या संवसाराक धाडलोय आणि तुवें आमकां तुझे जिवीत तुझे सुटका सोडवून दिली. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ह्या वेळार परत बापा तुझे उतार आयकूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या वेळार आमकां कितें गरजेचें तें मात्र तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन शिकोवच्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. कित्याक तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. जो कोण तुजे उतार सत मानता आनी काळजांत सत मानून तोंडार उसारता, ताच्या जिवितांत ते उतार कार्यारुपाक येता. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासून आनी तुज्या उतरा पासून आमी तुका अर्घां दिता. ह्या वेळार हे देवाचे उतार विक्षण करच्या समेस्त भावा भयणीक आनी म्हाका तुज्या हातार समर्पण दिता. ह्या वेळार म्हजे चिंताप, म्हजे उलोवणे हर एक तुजे जावं दी. कित्याक तूं मात्र समजणेचो, जाणवायेचो दातार जावन आसाय आनी हर एक उतार ते सोंपेपणी समजूंक ती समजणी तुज्या मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां तूं लाभयताय. आनी हर एक उतार सरळ रितीन उदाहरणा मुखांतर विवरण दिवच्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. आनी हर एक उतार अद्भुतपणांनी थीर करच्या पासून ती अर्घां दिता. तशेंच हे तुजे उतार आयकूंक अडकळ करचेल्या सर वायट स्पिरिताक जेजू तुज्या नांवान भायर सरूंक फरमायता. अशें हर एकल्यांनी तुजे जिवीत दिवचे उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाच्या दिव्यवाणी विक्षकानो, तुमकां समेस्तांक देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आमी पटल्या वयल्या हप्त्यांनी शिकल्या कित्याक आमी देवाची बसवणी उसारी जे केदाळ आमी काळजां सत म्हणटा, तोंडार उसारतना ते उतार खंयच्या रितीन काम करता त्या विशयांत आमी शिकल्या. आज 6 विशय जावन आसा. 7 विशयांत आमी शिकया. जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी चिंता आमकां सुटका कोण दिता. आमी जायते पटी चिंता देव आमकां सुटका दिता, या म्हजे शिकाप, म्हजो दुडू, या म्हजो अधिकार आनी म्हजी जाणवाय समजणी म्हाका ह्या संवसारांत जैत आनी सुटका दिता म्हूण आमी चिंता. पूण देवाचे उतार आमकां कितें सांगता त्या विशयांत ह्या दिसा आमी नियाळ करया. त्या देखून पयल्यान पयले आमी देवाचे उतार काडया. जुआंवचो 8वो अध्याय 30 आनी 1 जावन 30 आनी 2 वळ पर्यंत पळया. तातूंत बरयलां, तुमचो पवित्र पुस्तक बायबल आसल्यार काडा. सत तुमकां सुटका दिताले. जेजू काले म्हणटा पळया, आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें. जेजू काले म्हणटा आपणाक सत म्हणटल्या, सटांक न्ही, कोण ताका सत म्हणटा. सत म्हणचें म्हळ्यार कितें? सत म्हणचें म्हळ्यार एक संदेश आयकून त्या प्रमाणे आमी कार्य करचें. कोण जेजूचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे ताच्या काळजांत सत मानता आनी कार्य रुपाक घालता, तो मनीस जेजूक सत मानता. त्या देखून जेजू हांगा सांगता पळया, आपणाक सत म्हणटल्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, म्हज्या उतराक तुमी काळजावन चलश्या जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीत जातल्यात. जेजू काले म्हणटा म्हज्या उतराक, कोण जेजूच्या उतराक काळजावन चलता तो जेजूचो खरो शीत जाता. तर आमी आमकां साज विचारया, आमी जेजूच्या उतराक काळजातांगी ह्या संवसारांत आमकां कोण काले शिकयता तांच्या उतराक आमी काळजाता. हांगा देवाचे उतार स्पश्ट रितीन बरयला, जो कोण ताच्या उतराक म्हळ्यार जेजूच्या उतराक काळजाता तो ताचो खरो शीस. आमी खरो शीस गी या डुप्लिकेट या डोंगी शीस.
जर तर आम्ही जेजूच्या उतराक कोण खाल जाता तो मात्र कोरोशीस जावंक साध्य आसा. जर तर हांव जेजूच्या उतराक खाल जायना जाल्यार हांव कोरोशीस म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक देवाचें उतार सत. कित्याक देवाचें उतारच देव जावन आसा. आमकां गोत्ता 11 अध्याय पयली वळांत म्हणटा, वेळा काळा परवी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. जर तर आमी जेजूचे उतार सत मानल्यार मात्र, फात्येल्यार मात्र आमी देवाक मानवतांव. जर तर आमी देवाक मानवाचे जाल्यार भावार्था वरवीं म्हणजे जेजूच्या उतार आमी सत मानल्या वरवीं आनी भावार्थान ते स्विकार केल्ल्या वरवीं मात्र आमी देवाक मानवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. पळया तेला कितें जातालें पळया. तुमी 7 जाणां जाताल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दिताले. प्रेज गॉड. काय म्हणटा हांगा, केदाळा आमी जेजूच्या उतरा काल जाता. तेन्ना आमकां कितें कळी जाता? 7 कळी जाता. 7 म्हळ्यार कितें तर? 7. जेजू म्हणटा 7 कळी जाता. 11 अध्याय 17वी वळेर बरयला, हांवें उलयले उतरास 7 जावन आसात. कोण जेजूच्या उतराक खाल जाता आनी त्या उतरांत वेळ करसिता त्या मनशाक कितें जाता? 7 कळी जाता आनी 7 आमकां सुटका दिता. काही बरोवं ना, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो, तुमची बरी कामां, तुमचो दुडू अधिकार या तुमी करच्यो मागण्यो तुमकां सुटका दिना. केदाळा तुमी देवाचे उतार चड आनी चड आयकतात, चड आनी चड सताची शिकोवण आयकतात, त्या प्रमाणे तुमचे आलोचन चिंता बदलितात आनी त्या प्रमाणे त्या उतराक तुमी एग्री जातात या ओपवातात आनी तुमच्या जिवितांत खाऱ्या रुपाक काडटात. तेन्ना त्या उतरांतली सकत तुमकां सुटका दिवची. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमकां सुटका मेळाचे जाल्यार आमी चड आनी चड देवाचे उतार आमी सताची शिकोवण आयकोंक आसा, त्या उतरांत आमी वेळ करसूंक आसा. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत आमी ते 7 जाणां जातल्या आनी 7 आमकां सुटका दिता. जायते आमच्या जिवितांत जायतो लोक आसा, आमी जायत्यो संवसारी रितीन कितें आमकां शिकयला रिती रिवाज आमी पाळून आसा. बरें. जर तर तुमीच तुमचें जिवीत पळोवन कान घेया, तुमी इतल्या वर्सां जावन कितें करनासात, तातूंत हांव तुमच्या जिवितांत कांयपणी बरेपण तुमी जोडला गी. जर तर हांव तुमकां सांगता, जर तर आज तावन ह्या घडयेंत हांव चड आनी चड तुमी देवाच्या उतराक चड म्हत्व दितात, ताच्या सांगात चड वेळ करसितात आनी आयकतात स्वताचें शिकोवण आनी त्या प्रमाणे तुमच्या जिवितांत खाऱ्या रुपाक काडटात, तेन्ना तुमच्या जिवितांत त्या उतरांत असलो जीव तुमी अनुभव करतात आनी तुमच्या जिवितांत येदोळ कितें जायनाटली कामां खंयच्या रितीन जातात म्हूण पळयतल्यात आनी देवाची महिमा तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून उडास दवरया, देवाचे उतार व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तर उतार ना जाल्यार आमकां ते मागणें करूंक जायना. आमची मागण्यो पळया, त्या मागण्यांत भावार्थ गरजेचो. भावार्थ सांगात आमकां 7 कळीत जायचे. त्या 7 प्रमाणे मागल्यार मात्र ते भावार्थाचे मागणे देवाक मानवता. तेन्ना मात ते मागणे आन्सर जाता आनी त्या मागण्यांत असले फळ आमी जोडूंक जाता. प्रेज गॉड. त्या देखून ते मागणे आमचे देवाक मानवाचे जाल्यार पयलीं आमकां 7 कळी जायचे. 7 कळी जायचे जाल्यार आमी चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत आमी करसूंक आसा. पयल्यान पयलें चड आनी चड आयकोंक आसा आनी आमी वाचूंक आसा, नियाळूंक आसा आनी आमच्या जिवितांत ते कार्या रुपाक घालूंक आसा. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक शकतले. हांव प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमकां गोत्ता पळया, ताका देवाचे उतार पयले पेद्रू 2 अध्याय आनी 2री वळ अशें सांगता. पळया, खंयच्या रितीन आमी देवाच्या उतरांत वेळ करसिल्या वेळार खंयच्या रितीन आमची वाड जाता. पळया, हांगा बरयला, नवेच जल्मल्ल्या बाळका बरी आपुट्टू आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया. पळया, एक भुरगें जल्मतना ल्हान आसतना ताका कितें दितात? आमी जेवच्या बरी खाण जेवण दितात की ना? काले दितात? फकत आवयचे दूद. ते दूद आवय कितले पटी दिता दिसाक? सकाळी या सांजेर मात गी ना.
निरंतर 2-2 घंट्याक म्हणजे म्हणल्या बरी घडये घडये उठोवन या रडटाना परत परत दिता. कित्याक त्या दुदांत काले आसा, सकत आसा, विटामीन आसात. पळया ती आवय त्या भुरग्याक दूद दिताना ती कांय चिंतना करता की ओ म्हज्या भुरग्याक आतां चलना, त्या म्हज्या भुरग्याक दांत नात आनी म्हज्या हाडा पुरा वस्तू मोव आसात. तशा विशयांत ती कंत करता की कंत करिना. तिका गोत्ता केन्ना हांव म्हज्या भुरग्याक फोव ते बरी वेळा वेळार दूद हांव दिता ताची वाडावळ कितें जाता ते भितरल्यान ऑटोमॅटीक जावन येता. जर तर तुमी चिंतून पळया त्या भुरग्याक खाली सकाळी मात दूद दिलें या सांजेर मात दूद दिल्यार ते भुरग्याची परिस्थिती कशी आसात. आमच्या जिवितांत आमकां विचारया. कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचे उतर क्लियरली बरयला, नवेस जल्मल्ल्या बाळका बरी आपुट आत्मीक दुदाक मात्र तूं लालया. तर आत्मीक दूद खंयचे? आत्मीक दूद म्हळ्यार देवाचे उतर. कोण या उतराक लाल येता म्हणजे ह्या उतरा सांगता चड आनी चड वेळ कसिता कशें तें दुदांत आसा सकत त्या भुरग्याची वाडावळ जाता. तशेंच जर तर एक मनीस देवाच्या उतरां सांगता वेळ कसिता, शिकोवन आयकता, तोंडार उसारता, कितें जाता तो आत्म्यांत बलिश्ट जाता. त्या आत्म्यांत बलिश्ट जाताना ताका जायतीं सतां त्या उतरां मार्फत कळीत करतात. आनी तितलेंच न्ही, देवाचें उतर आयकून भावार्थ येता. तो भावार्थ ह्या संवसारान आमकां जैत दिता. त्या देखून चड आनी चड आमी देवाच्या उतरांत वेळ करसिल्यार मात्र ते आमकां सत कळी जाता आनी सत ते आमकां सुटका दिता. आनी म्हळ्यार मुखार कितें बरयलां पळया, अशे बाचावेचे जिणे तुमी वाडतेल्यात. आमची बाचावी जायचे या आमी वाडाचे आनी देवान कितें आमकां खर दवरलां आमच्या जिविताक ह्या संवसारांत एक हांवें जैतवंत जिवीत जियेचें जाल्यार कितें करूंक आसा. चड आनी चड वेळ हांवें देवाच्या उतरां सांगता हांवें वेळ करसूंक आसा. कशी आवय त्या भुरग्याक दूद दिता कितलेंच कंत करिना, तिचें फकत काम कितें दूद दिवचें. दूद दिलें ते काल जाता भुरगें ते भितर ते काम करूंक शकता, तातूंत आनी सकत भितर काम करता आनी ताची वाडावळ जाता आनी भुरगें एक दीस उबें रावता, चलता, हर एक काम ताचें करूंक शकता. त्या रितीन आमच्या जिवितांत ही आत्मीक दूद म्हणजे देवाचें उतर कोण सदांय म्हळ्यार दीस आनी रात, खाली सकाळी न्ही, सांजेर न्ही, खाली आयतारा न्ही, हप्त्याक एक पटी न्ही, हर एक वेळा हर एक घडये ताचे सांगता वेळ कसिता, ते उतर आयकता, नियाळ करता, या तोंडार उसारता, हेरा सांगता वांटून करता. काल जाता तो आत्मीक रितीन मनीस बलिश्ट जाता. तेन्ना मात तो संवसारांत येवच्या सर समस्ये वयर जैत व्हरूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. जायत्या जाणांक देवाच्या उतराचो महत्व गोतूना. कित्याक म्हळ्यार होसेया 4:6 म्हणटा, म्हजी परजा नाश जाता गिन्यानाच्या अभावा वरवीं. म्हणजे आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. म्हणजे जिजून आमकां कितें पुरा खण दवरला खुर्सार आमचे बसत आमी ताच्या विशयांत आमकां समजणी ना. संवसारी रितीन आमकां जायती जाणवाय आसा, समजणी आसा. हांवें सांगल्या बरी तुमी खंयच्या इस्कालाक वचचे, खंय घर बांदचे, खंयच्या हॉस्पिटलाक व्हरचे, खंयचे खायचे, पूर आमकां वता खंयच्या जाग्यार वचचे, पूण देवाच्या उतराची समजणी ना. त्या देखून होसेया 4:6 क्लियरली बरयला, गिन्यानाच्या अभावा वरवीं म्हजे परजेचो नाश जाता. कळ्ळें की जर तर गिन्यान ना जाल्यार देवाच्या उतराची समजणी ना जाल्यार आमच्या ह्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत आमकां जैत व्हरूंक साध्य ना. खंय मेळटा ही आमकां समजणी? फकत देवाच्या उतरांत. कोण देवाच्या उतरांत वेळ कसिता ताच्या जिवितांत देव अद्भुता आश्चर्या करता. तुमकां गोता जोशुआ 1:8 कितें बरयलां? धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हणटा. सदांच, खाली सकाळी न्ही, सांजेर न्ही, सदांच हर एक घडी. आनी तातूंत कितें बरयलां तें 17 फाळ आनी दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तुज्या सर कामांनी तूं सफळ जातलोय आनी तुका जैत मेळटा. केदाळ आमी हे 3 स्टेप पाळटा आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळयता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून जायतो लोक संवसारांत कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार ही सताची समजणी मेळना.
स्वताची जर तर तांच्या जिवितांत समजून मेळ्ळी तर खंडीत जावन तांच्या जिवितांत ते सुटका जोडते आसले आनी संवसारांत एक जैत्यवंत जिवीत जियेते आसले. संवसारी रितीन आमी जैत्यवंत मनीस कोणा म्हणटा ताच्या लागीं पयसो दुडू आसा, तो शिकपी या बरें नांव जोडलां, ताका आमी जैत्यवंत म्हणटा. पूण देवाच्या राजांत तो मनीस जैत्यवंत जायना. कोणाक ही शिकोवन देवाच्या उतराची सत्ता कळ्ळी जाल्यात, आपल्या जिवितांत तो कर्न आसा आनी हेरांक तो शिकोवन आसा आनी त्या उतरा प्रमाणे तो जिवन आसा, तो मनीस जैत्यवंत. कित्याक म्हळ्यार आमकां गोत्ता पोरण्या सोल्यांत जुजे सांगाता देव आसलो त्या देखून तो हर एका कामांनी सफळ जालो. ताचे लागीं खंयची डिग्री नासली, फकत ताणें गुलामा बरी काम केले. पूण देव आसल्या वरवीं तो हर एका कामान जैत्यवंत जालो. मात न्ही फाऱ्या वसो दुसरो म्हळ्यार ती अधिकारी जावन तो नेमाक जालो. कशें जालें? फकत ताणें देवाचे बसवण्याचेर, प्रॉमिसाचेर ताणें काले म्हणटात ताचें चीत वेलें, घमन वेलें, उतरा प्रमाणे ताचें जिवीत बांदून हाडलें. त्या देखून तो वर्तो मनीस जालो. त्या देखून आमी संवसारी रितीन आमी पळोवंक गेल्यार जायते मनीस आसात वर्ते, पूण तांच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत गेल्यार आमकां कळटा खंय पुरा कितले पुरा समस्या आसात. जर तर आमी उतरांत आयल्यार मात्र त्या सकड समस्या जावन भायर येवन आमी एक ह्या संवसारांत जैत्यवंत जिवीत जियोंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. एका कारण कितें म्हळ्यार पळय, दुसरे कोरिंथीकांक बरयलें पत्र तातूंत 4थो अध्याय आनी काले म्हणटा 4थी वळो काले म्हणटा पळया, सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयले म्हणून ह्या संवसाराच्या आदिपातीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. प्रेज गॉड. काले म्हणटा ह्या सुवार्थेचो पळया, सुवार्थ म्हळ्यार खंयची जेजूची बरी खबर, जेजून कितें केलां तातूंत कितें आसा, उजवाड आसा. एक खंय उजवाड आसा ते काळोख आसूंक साध्य ना. ते काले म्हणटा उजवाड तांणी म्हळ्यार कोणी आमी पळयले म्हणून ह्या संवसाराचो अधिपती. कोण तो संवसाराचो अधिपती? कोण? देवसार. सैतानान काले केल्या? तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. आमकां कुरड्यो केल्यार आमचे दोळे कुरड्यो जाल्यार आमकां दिसतात की ना, तेच रितीन आमची मोतीर आमची मोनां कुरड्यो जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराची साल आमी चड आमी आदारता. संवसार काले सांगता, ह्या मिडिया मुखार आमी कितें सांगता आनी कोण कितें सांगता चड ताच्या विशयांत गमान दिवन त्या विशयांत आमी चिंता आठवन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या राज्याचें सिस्टम कशें म्हळ्यार दोळ्याक दिसच्यो संगत्यो न्ही, दिसानाटले सत्मनचे. ते दिसानाटले सत्मनचे जाल्यार ते फकत भावार्था वरवीं मात्र साध्य. कोण भावार्थान जियेता तेन्ना मात ह्या संवसारांत ताणें जैत्यवंत जिवीत जियोंक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां चड आनी चड काले दोळ्याक दिसचे आपणोवचे पळोवचे ते आमकां आपणूक संवय जाल्या पळोवन आमकां ल्हानतावन. केन्ना म्हणल्यार आमची चिंता आमी बदली ना. भावार्थ म्हळ्यार कितें? दोळ्याक दिसना पूण उतरांत बरयलां त्या देखून हांव सत म्हणटा. भावार्थाक एकच एविडन्स देवाचे उतार. कोण हे उतराचेर बरयला, कोणी कितें सांगून दी, काले सांगून दी, पूण उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे ताचें जिवीत तो बदलता. म्हळ्यार उतराक तो रावता जाल्यार तो मनीस जैत्यवंत जाता. जैत्यपणी आमी भलायकेच्या विशयांत आमी चड सांगता लोकांक. कित्याक म्हळ्यार 1 Peter 2:24 काले म्हणटा आमी पातकां मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुसल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली, ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हूण बरयल्यात. जर तर जो मनीस कितलीय समस्या आसूं दी, धाकटेर काले सांगता, संवसार काले सांगता, ताचेर गमान वरिना, पूण ह्या उतराचेर रावता आनी सदांय काले म्हणटा काळजा सत म्हणटा आनी तोंडार उसारता, जेजू तुज्या गायनी म्हाका गूण केले हांव तुका अर्गां दिता. जर तर सांगीत जाल्यार खंडीत जावन तो देवाची महिमा ताच्या जिवितांत पळयता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमकां ती बसवणी दिल्यात. आमी तुमी बसवणी सांगल्याक तुमी काले गुण जावचे न्ही. ऑलरेडी जेजून खयला ते आमी सत म्हणचे. कित्याक आमचें मन ओपना, मनाक ही संवय काले जाल्या. आमकां कोणें काले केला, कितें पळयलां तेच आमी करचें. पांचेंद्रिया म्हणटात, ही 5 इंद्रिया लागून आमचें जिवीत आमी चलोवन आसा. हे इंद्रिया काणून, हे 5 सेन्सस काणून आमी देवाक काले म्हणटात मानूंक जायना. फकत आमी मानूं येता ताका भावार्था वरवीं. कोण भावार्थान जियेता म्हणजे देवाच्या उतरांत कितें बरयलां आत्म्या प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाक मानवता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. पळया इथे काले जालें सुवार्थ उजवाड पळयलें म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचे सारके जावन आसलेल्या
क्रिस्ताची महिमा पळया देवाचे तर सारखे म्हणटा कोण क्रिस्त खाली जाला क्रिस्ताची महिमा सुवार्थाच्या परजलान परगट जाली पळोवंक ते सकनात. प्रेज गॉड. जायतेपटी आमच्या जिवितांत आमी कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराक आमी चड लाभदोन जियेता. आमकां खंयचे सुलाभ दिसचे पातयेवचे की दिसनाटले. आमकां सडावत की ते दोळ्याक दिसचे आमी पातयेता. ताका जेजू खाले म्हणटा तोमासाक तुवें म्हाका पळोवन सत मानले पूण पळय नासतना सत मानलेले कितले बागी. त्या देखून आमी कितें दोळ्याक दिसना ते सत मानून जे जाले ते भावार्था वरवीं मात जाता. भावार्थ कशें आसता केदाळा तुमी चड आनी चड संदेश आयकून भावार्थ उत्पन्न जाता. तेन्ना मात कितें त्या पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां ते सत मानूंक जाता. भावार्था वरवीं मात भावार्थ आमचो सिक्स्थ सेन्स जावन आसा. कोण भावार्थान जियेता तो मनीस ह्या संवसारांत जैतेवंत जाता. त्या देखून गरजेचे कितें पवित्र पुस्तकांत कितें सकट बरयलां ते भावार्था वरवीं मात्र आमकां सत मानूंक जाता. भावार्थ ना जाल्यार बिलकूल ते आमकां सत मानूंक जायना. आमी पयले शिकल्या त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन कशें ती गुण जाली भावार्थान. तिणें वचून खाले गेले जेजूक भावार्थान आपटिले त्या वेळार जेजूची सकत तिच्या कुडीचेर वाडली. भावार्थ तिका कशें आयलो तिणें खाले गेले जेजू विशयांत आयकले. तशें तुमच्या जिवितांत जर तर तुमकां समस्या आसा तेय हांगा धांवनाकात. जेजू विशयांत आयकया. जेजून कितें केलां ताच्या विशयान समजूणी जोडा. त्या प्रमाणे तुमची आलोचना बदलिया आनी त्या उतराक तुमी फाळो दिया आनी ताका एग्री जाया. तेन्ना खाले जाता तुमचे तेलो तो भावार्थ आयकून आयलो भावार्थ तुमकां ह्या संवसारांत जय दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या देखून पवित्र पुस्तक आसो फकत सत म्हणचे कोण सत म्हणटा ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा पळयता. पळया लाजाराच्या जिवितांत कितें जालें जेजून खालें म्हणलें जेजून तांकां खालें म्हणलें मार्था आनी मरियेक तुमी सत मानल्यार कोण सत मानता तो देवाची महिमा पळयता. त्या देखून आमच्या जिवितांत सत मानचे गरजेचे जावन आसा. जर तर आमी सत मानिना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी पळोवप कितेंच बरेपण पळोवंक शकना. ताका जे देवाचे उतार कितें सांगता मार्काचो अध्याय 11व्या अध्यायांत 26वी ओळ कितें म्हणटा कितें सकट तुमी मागण्यांत मागतात ते पयले सत माना तुमकां मेळ्ळां म्हूण उपरांत मेळटलें. कळ्ळें की पयलीं आमी पातयेवंक आसा भावार्थान म्हळ्यार खाले सांगलें दामो सांगता दोळ्याक दिसना ते आमी सत मानचे. देवाच्या उतरान बरयलां कोण पयले सत मानता ऑलरेडी जाला देवान म्हाका दिला हांव ताका अर्गां दिता ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा पळयता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत भियान जियेचें म्हणना. जेजून आमकां ऑलरेडी सुटका दिल्या ती सुटका आमी आपणाय जे जाल्यार ताजे उतार कितें सांगता ते सत मानून आमी जिवीत जियोंक आसा. जायते जाणांक कितें म्हळ्यार मरणाची भिरांत. जायते जण कित्याक भियेतात म्हळ्यार खाले जाता कोण ना कितें जाता कोण ना. त्या देखून जेजू आमकां खाले सांगता पळया जुवांवचो 11वो अध्याय 25वी ओळ तुमी जायते पटी ही ओळ आयकल्या उडास दवरा. तातूंत कितें पडटा जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनः जियंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता. पळया सत मानचे गरजेचे. त्या देखून सांगचे हरी एक आसा पवित्र खाल सत मानचे बिलीव. कळ्ळें की केदाळ सत मानतात एक संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य करतात. खाले जाता तो मोरात जाल्यार जियेतलो. खाले म्हणटा जो जेजू कोण सत मानता कोणी जावन दितो मरात जाल्यार जियेतलो. पळया मोरात जाल्यार जियेतलो. मरण तर खाले जालें ह्या संवसारांत मात आमकां कळ्ळें गोडीचे मेल्यार तो सोम्या जियेता. आनी खाले म्हणटा पळया आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता पळया परत सत मानता तो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर असो ना. म्हळ्यार जेजू सांगता जेजूच्या एकवटांत आसा तांकां मरण म्हणलें ना. तर जाय ताचें सांगता कळ्ळें आतां आमी ताचें सांगता आसा कित्याक ताच्या उतरान आमी जियेता आनी हांगासो काले म्हणटात हांगा जावन थंय गेल्या उपरांत आमी ससनाक ताचें सांगता आसता. पूण ह्या संवसारांत आमी बरें जिवीत जियेचें जाल्यार हांवें म्हजें जिवीत त्या उतरा प्रकार बांदून हाडचें गरज. केदाळ हांव तें उतरा प्रमाणे बांदून हाडटा तेन्ना म्हज्या जिवितांत हांवें कितें तो अनुभव केला तसो अनुभव उतरां मरिफात कितें हांवें जीव जोडला त्या उतरां मरिफात तसो जीव
हेरांतय वांटोवंक जाता. तेळा मात आमी संवसाराचे खाला म्हणटात पृथ्वीचे मीठ आनी संवसार उजवाड जावन जियोंक जाता. त्या देखून उडास दवरा आमी चड आनी चड देवाच्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडया. तेन्ना मात ह्या संवसारांत आमी एक जैतवंत जिवीत जियोंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी आमी दोळो धांपया. मोगाळा बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता. ह्या वेळार वै जेजू तुज्या उतरां मरिफात तुवें आमकां सत कळीत केलें. वै जेजू जो कोण तुजे उतरांत रावता ते उतरांत आमकां सत कळीत जाता आनी आमकां सत सुटका दिता. ह्या तुज्या उतरां पासत आमी तुका अर्गां दिता. त्या देखून ह्या उतराचेर आमी चड आनी चड वेळ करसून आयकून ते उतार कितें सांगता ते पाळोवंक जाय जाल्ली कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या पासत ही अर्गां दिता. कशें मरियमायन कशें तुज्या उतराक खालतीमान घालो आनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणाली आनी ते उतार तिजे थंय गर्भ सांबाळलो पळयतात म्हज्या सक्तेन आनी मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो. तशेंच तुजे हर एक जिवी दिवचे उतार आमी स्विकार करून आमच्या काळजांत सत मानून तोंडार उसारून तांतून असलो जीव आमी अनुभव करून ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक तूं आमकां फाव करचे पासत केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी हे तुजे जिवीत दिवचे उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. दिव्यवाणी